2 वर्सां आदीं 70त सुरू जाल्लो माकडटाप हळूहळू धारबांदोड्या, पेडण्यां आनी सावयवेऱ्यां पावला। हे वर्साचो माकडटापाचो पयलो बळी 70त गेला। हाचीच दखल घेवन म्हूण दिवचले माकडटापाचेर जागृताय कार्यावळ जाली। हे वेळार दोतोरांनी लोकां मुखार प्रेझेंटेशनूय केलें। It is not only the duty of the health center and the councillors, but also the duty of the citizen himself to make his environment, because if he starts the Swachh Bharat Abhiyan from his house only, he will be able to live properly in a Nindal Goy or a clean environment. रानात असलेली माकडा आणि तो माकडटा अशें म्हणटकूच फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फॉरेस्ट ऑफिसर भितर इन्वॉल्व जाता। ते काय डॉक्टर न्ही, तरी पण तेंचेरूच जबाबदारी येता की बाबा खंय खंय आळो घालचो, हो रोग नश्ट जावचो, आमी कॅर घेवची, हो रोग संबंद गोंयांत पसरचो न्ही। या खातीर आयज हेल्थ डिपार्टमेंट आसा, इंडियन मेडिकल असोसिएशन आसा, आमी लोकप्रतिनिधी आसा, तुमी नागरीक लोक आसा, हेंची प्रत्येकाची जबाबदारी आसा बाबा की आमी हेचो अवेरनेस करूंक जाय। दुसरें म्हणटा तें कपडे गरम करप, कितलें प्रॅक्टिकल जाता म्हाका खबर ना डेली बेसिसाचेर, बट दिस इज वॉट इज रिक्वायर्ड। आनी स्क्रब बाथ वचून कितें जालें किंवा कातो किंवा ताजें आंग आसपाक तेजें मेळटा आनी कितें भितर जर वचून जर हें करता जाल्यार ताका किल्ट्यो आंगांतल्यान सुट्टल्यो। जेन्ना आमी एक्चुअली वॅक्सिनेशन स्टार्ट करता पयलीं फर्स्ट डोस सगळे घेतालो, म्हणजे सबसिक्वेंट डोस आसा पळय खूब जाणांक घेयना। हे वेळार आरएफओ प्रकाश सालेलकारान माकडांक लागून कसो जोर येता तें सांगपाक सारकी विस्कटावणी केली। रानात उजो जाता, रानात उजो जाल्यार किट्टे मरपाना ना, किट्टे मरपाना म्हळ्यार कितें, माकडांक जेन्ना त्यो किट्ट्यो खातात आनी त्यो किट्ट्यो मनशाक खातात तेन्ना फिवर येता। माकड गांवांत कित्याक येता, खरें सांगपाक म्हळ्यार रानात हे पळय जे काळे तोंडाचे माकड आसात दे आर नॉट फ्रुगिवरस, म्हणजे फळ खावपी जनावर न्ही, ते कोंबड्यो खातात। ते पाले येता तेन्ना जर तुमी उजो घालो जाल्यार ते करपतात। माकडां खावपाक कितें आसा, मागीर कितें करतलो, तुमगे दृश्टी घेवपाक तुमगे घरा कडेन येतलो आनी येता आसतना माकडटाप घेवन येतलो। प्रुडंटा खातीर उदय परब।